रिवणा गावात कुंकळे आयटीसीतलो इंडस्ट्रियल कोयर हाडून उडयता म्हणून बोवाळ. हजारभर पोतयांनी कोयर हाडून डंप केला. कोयरांतल्यान तेलकट पदार्थ भायर सरता, घाण वासूय मारता. लोकांचे भलायकेचेर परिणाम जावं ये म्हूण थळाव्यांनी ग्रामसभेत मुद्दो काडलो. कारवाय करपाचें पंचायतीन लोकांक आश्वासन दिलां. गार्बेज आसा ती खंय तरी रानां व्हरून उडयता म्हणून तेजो वास असो आसा सोंसपा जायना. तेन्ना आमचे पंच जे लुईजा आसा थंय वचून पळोवन येयले आनी तेणें म्हाका तेजे फोटोय धाडले, व्हिडियोय धाडले. आनी तेणी जे पळय आसा तो लोकल येयलो तेणें तें नांवूय सांगलें की हो ट्रक येवन उडयता म्हणून. जेन्ना हांवें ताका विचारलें जाल्यार तेणें म्हाका आन्सर दिलें आपल्याक 1-2 हजार भाडी मेळटा, आपल्याक तें खबर ना कितें म्हणटा तें, पूण आपण हाडून रानां उडयलें. आतां हांवें ताका ताबडतोब सांगलां की तें तशें आमच्या गांवां उडोवपा जायना. तूं ताबडतोब तें कितें आसा तें खंय कितें उडयलें तें 2-3 ट्रिपी उडयल्यो त्यो काड भर आनी खंय तेंचे खंय हाडले थंयच्यान व्हरून उडय म्हणून. जे पळय आसा तो जो पळय हाडून घातला तेणें सांगलां आपल्या मिस्टेक जाली, हेचे फुडें जावपा ना, आपूण तें कितें आसा तें भरता आनी तें खंय हाडल्या थंयच्यान व्हरून उडयता म्हणून आनी क्लियर करता तें. तेणें केलें घडये तर पयलीं पसून जाल्यार तें हांव उस्तून तेंकां तें भरून धाडटलो. तरी उकळेता पण कितें तरी गार्बेज हाडटात आनी ते डंपींग करून थंय उडयता. जवळ जवळ 1000 भर ती बॅग अशी आसा काय तितूंतल्यान तेलकट कितें भायर सुट्टा अशें म्हणून ते पंचायतीन येयलें. पूण आतां तेजेर कारवाय करपाची थारायिल्ली आसा. ते कारापुरा गांवां लोक जायते आतां 117 दीस जावन गेले. तेंच्या गांवां अदुरुस्त येयला ते तांकां वचपाक ट्राय करता. तेच तेंच्या गांवांत जाल्यार ते आमच्या गांवांत जावपा नाका म्हूण हांवें 39 रेजल्युशन घातलें आनी ते आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी तशेंच पंचायत मेंबरांनी सगळ्यांनी मानून घेवन तें 39 स्क्रॅप करपाचें म्हूण पास केलां. तशेंच आमच्या गांवांक केन्ना 39 अंडर कन्वर्शनां जावपाक दिवपाना अशें पंचायतीन आश्वासन दिलां. स्टुडंटा खातीर अक्षय सावटेकार.